Good afternoon, friends. IC press conference. Special call out केलेले असा to reply statements made by Honorable Minister for Garbage, Bob Michael Lobo, soon after the cabinet. थोडे irresponsible statements केलेले असा आणि to reply on that, and that has been penetrated so much and done so well. To last person carrying a mobile, तेजेकडे सगळ्याकडे पावपाची आणि इंटेंशन म्हाका दिसता फाटलें इतलें आसलेलें की इमेज कशी डॅमेज करपाची आणि दिस हॅज बीन गोईंग ऑन, दिस एफर्ट्स हॅज बीन गोईंग ऑन बाय मिस्टर मायकल लोबो सिन्स ही हॅज बिकम अ मिनिस्टर आणि तेन्नाच्यान तो म्हाजेर कसले कसले एलिगेशन्स अशें तेजे चालू आसा. आतां प्रेस कॉन्फरन्साक तेजी बायट मायकल लोबो दितालो, ती बायट दिताना तेका क्लियर कट प्रेसान प्रश्न विचारलेलो की वॉट अबाउट द रोड्स इन कलंगूट, वॉट अबाउट ओवरऑल रोड्स इन गोवा. थंयसर कांयच आन्सर दिनासतना, बिकॉज इट नॉट हॅव एनी आन्सर्स, तो सरळ घसरलो सालिगांवाचेर आणि बाकीच्या रोडाच्या संदर्भात कांयच उलयनासतना स्ट्रेट म्हणपाक लागलो की सालिगांव रोड्स आर बॅड आणि सालिगांव आपूण येताना आपूण खड्ड्यान पडलो, आपूण लोकांक त्रास जाता. बेस्ट पॉलिसी पण म्हणटा पॉलिटिक्सान, इफ यू कॅनॉट कन्फ्यूज दम, तर कन्फ्यूज करपाचो प्रयत्न आणि तो सुंदर रितीन तो करता. आदी पासून आमी पळयता तो हे कन्फ्यूज करपाचो, इशू कन्फ्यूज करपाचो, भरकडपाचो प्रयत्न केलो. सिमिलर इशू हार्वेस्टरा बद्दल काही दिसा पयलीं जालो. एक प्रेसान ताका विचारलो की हार्वेस्टर कमी कित्याक, तर म्हणपाक लागलो की सालिगांव शिवोले आमदारान हार्वेस्टराक लागून फायट करपाक जाय आनी हार्वेस्टर हाडपाक जाय. बट आय इग्नोर्ड दॅट स्टेटमेंट, कित्याक हो म्हटलें आतां कितें एवरी स्टेटमेंटाक रिप्लाय दिवपाची अशी गरज आसना. पण अगेन आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू द नोटीस, सगळ्यांक हांव सांगून दाखोवंक सोदता की हार्वेस्टराचेर जेन्ना उलयतालो आय कुड हॅव स्पोकन ऑन दॅट की हार्वेस्टर सालिगांवान टोटल 12 हार्वेस्टर चलताले एज कम्पेर्ड टू 4 हार्वेस्टर इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. तर कलंगूटचो मंत्री असताना कलंगूटान 4 हार्वेस्टर चलताले आणि सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन टोटल 12 हार्वेस्टर चलताले. आता कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमी हार्वेस्टर हेका लागून चल्ले आसत की कलंगूटात आतां कोण शेतां लोक लायना. जेन्ना ती पीडीए जाल्या पळय तेन्नाच्यान लोकांनी फिलिंग स्टार्ट केलें आसा, शेतां पाड दवरपाक स्टार्ट केल्ली आसा आणि स्लोली द लँड अराउंड देर इज कन्वर्टेड. आणि लँड, फॉरगेट अबाउट द लँड, आय कॅन शो यू सम पेपर्स वेर इन मँग्रुव्ज आर बीन कन्वर्टेड टू सेटलमेंट. कांदोलीम नेरूलचो रोड आसा पळय, त्या रोडाच्या लेफ्ट हँड सायडीक जे मँग्रुव्ज आसा दॅट आर शोन ए सेटलमेंट एरिया. आता असले सारखे ब्लंडर्स कलंगूटान जाल्या, बट आय डोंट वॉन्ट टू गो इनटू दॅट. हांव तितून तो एरिया टच करना. दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज प्युअरली टू एड्रेस एलिगेशन्स बाय मायकल लोबो इन हिज येस्टरडेज न्यूज बाईट की तो म्हणटा की 2 एलिगेशन्स केले ताणें. एक, देर आर नो वर्क्स इन सालिगांव, सालिगांवान कांय कामां जायना. आणि सेकंड इज MLA डुईंग मिटिंग्स नॉट फॉर वर्क बट टू एंटर इन टू BJP. आता पयलो प्रेस कॉन्फरन्स तेका प्रश्न विचारलेलो पळय, त्या प्रेस कॉन्फरन्साचो इट वॉज बिकॉज ऑफ दीस. वॉल्टर लोबो सोशल एक्टिविस्ट आसा, तो कलंगूटान पॉटहोल आनी ओपन डेफिकेशन म्हणून पोस्ट करता की तुम्ही हे पॉटहोल्स इतले कलंगूटान आसा की हांगासर आपूण ते पेंट बीन काडून तो बसलो, तांबयो घेतलो प्लास्टीकचो आणि तो तांबयो घेतलो आणि पॉटहोलांनी बसलो. आता हेका लागून एक्चुअली मायकलाक तो प्रश्न येयल्लो प्रेस कॉन्फरन्सान. पण तो हो प्रश्न तेणी रिफर करिनासतना तो सरळ पावलो खंयसर की सालिगांव रस्ते बॅड आसा म्हणून, आपूण वणक्यांनी पडलो म्हणून. आता सालिगांव वणक्यांनी मागीर पडटलो, तो पयलीं ह्या वणक्यांनी पडटलो, कलंगूटच्या वणक्यांनी पडटलो. तर ते कलंगूटचो वणको स्कीप जालो काय कलंगूट तो कट मारून ते वणक्यांनी येता आणि मागीर सांगोळडा दिसता त्या वणक्यांनी पडटा, हो प्रश्न म्हाजो आयकल्लो लोक आसा. सेकंडली तो उलयलो की चोगम रोड इज बॅड म्हणून. आता चोगम रोडा बद्दल तुमकां सांगचें म्हणल्यार चोगम रोड आमी एक सर्किट रोड म्हणून तेन्ना परिकराक घेवन आमी केलेलो. सर्किट रोड म्हणून. आता ती सर्किट रोड टेंडर जर तुम्ही पळयशात जाल्यार सर्किट रोड फुल हांवें जे चोगम रोड आसा जावं इंटरनल नेरूल रोड आसा, भितरले पिलेन रोड आसा, हे कंप्लीट रोड परिकाराक कन्विन्स केलो की हे रोड्स इतले दर्याचे करपाक जाय बिकॉज दीस रोड्स आर वेज एक्सेसीस टू द टुरिझम सर्किट. आणि लोकांक एक फील येवपाक जाय की तुम्ही ह्या रोडाच्यान एक टुरिझम डेस्टिनेशनाक पावता, विच इज अ व्हेरी रिनाउंड टुरिस्ट डेस्टिनेशन
कलांगूट म्हणना फुडें लोक सगळे इट इज ऑन द वर्ल्ड मॅप आनी जेन्ना वर्ल्ड मॅपा वयले टुरिस्ट डेस्टिनेशन जर तुमी खडग्यांच्यान जर वचात जाल्यार लोकांचो एक इम्प्रेशन वेगळो वयता आनी तेच्या बद्दलची तुमची इमेज पोर्ट्रे वेगळ्या तरेन जाता. सो लेट अस हॅव सम गुड रोड्स आनी पर्रिकर गॉट कन्विन्स दॅट टायम आनी तेणें पर्रिकरान 67 crores तो रस्तो स्टार्टिंग आमी प्लॅन केलो. स्लोली रोहन फोर्टेचो धाकटो पार्ट भितर येयलो, मायकल लोबोचो थोडो पार्ट भितर येयलो आनी मायकल लोबोन आपली हेजो फायदो घेवन इंटरनल रोड्सूय आमी सर्कीट रोडाच्या लेवलाक करया म्हणून पर्रिकरा कडेन आग्रह धरलो आनी स्लोली द कोटेशन स्टार्टेड स्वेलिंग फ्रॉम 67 इट वेंट अप टू 135. 135 कोटीचो रस्त्याचो लास्टाक एस्टिमेट जालो तो. बट स्टील पर्रिकर कन्सिडर केलो आनी तेणें त्या रस्त्याचो टेंडर केलो आनी तो टेंडर जेन्ना आमकां देंवयले तेन्ना आमकां एज मिनिस्टर्स म्हणून आमकां स्टेप डावन सांगपाक केलें पळय तेन्ना ऑन 6/8/2019 हो टेंडर कोरिगेंडन कडल्यान कॅन्सल केलो. आतां हो चोगम रोडचो मायकल लोबो उलयता पळय हो मायकल लोबोचो चोगम रोड हो हांवें रेडी केलो, फूल फायल रेडी केली, टेंडर केलो. पण जेन्ना आमकां देंवयले ताजो क्रेडीट मायकल लोबो तेन्ना म्हणलें ह्या एका रस्त्याचेरूच जे इलेक्शन जिखूंक शकता. जर हो रस्तो जर जायच लॅम्प्स आनी ड्रेनेजीस आनी प्रॉपर जर रोड बस बेस हे सगळ्यो जर जाल्यो जाल्यार जेश कॅन विन ओनली ऑन दीस पर्टिक्युलर रोड. ताका आनी कांय करपाची गरज ना. सो इट वॉज पर्पजली कॅन्सल्ड ऑन इन 2019 6/8/2019. आता तुम्ही म्हणशात 6/8/2019 आमी कॅन्सल केलो. इतलो तेप तूं कित्याक रावलो? मायकल लोबोन काल स्टेटमेंट केला की आय हॅव प्रपोज्ड द रोड चोगम रोड बिकॉज इट लीड्स पर्वरचो मातसो पार्ट येता जे सालगांवकाराक तो रोड सुबेज लागता आनी आपल्याक तो मातसो लागता पूण तो टुरिजम येता म्हणून आपण तो रोड प्रपोज केला. मायकल लोबो हांव सांगूंक सोदता पण म्हणटा मेजावेले केळ उगलता एक सेयींग आसा मेजावेले केळ उगलता म्हणून ती सेम सेयींग मायकल लोबो एप्लाय जाता. सून आफ्टर कॅन्सलेशन ऑफ द चोगम रोड हांवें सीएमाक लेटर बरयलें एंड इनिशिएटेड अनदर फायल 19/11/2019. 2019 परतो चोगम रोड आमी प्रपोज केलो विथ PWD बिकॉज तो हेजो एस्टिमेट जाला अराउंड 10 crores. आता ताजो एस्टिमेट कमी केला 7 crores केला. मायकल लोबोक प्रोसेस सुद्दां खबर आसतना कितें प्रोसेस इन प्रोसेस आसा पळय तें ह्या रोडाची फायल चालू आसतना एसी कडल्यान फायल परत रिवर्ट जाली की गिव रोड लेवल्स म्हणून. वी विल नॉट कन्स्ट्रक्ट सिम्पली द रोड एंड टार इट जस्ट बिकॉज इट हॅज टू बी टार्ड ऑर हॉट मिक्स. वी नीड लेवल्स ऑफ द रोड आनी प्रत्येक 10 मिटरात रोडाचे लेवल्स आमी काढले. 10 मीटर फ्रॉम चोगम रोड फ्रॉम परवरी कोकेरो सर्कल अप टिल द पोलीस स्टेशन ऑफ सालिगांव हेच्या पर्यंत आमी सगळे 10 मिटराचेर तेजे रोड लेवल्स काढले, ड्रेनेजीस दाखयल्यो अँड दिस फायल इज फॉर कन्सिडरेशन नाव विथ द इंजिनियर्स विथ आता PC फायल वयतली ती. आता दिस इज अबाउट चोगम रोड आनी तेणी रोडाचेर म्हाजे एलिगेशन्स केले पळय ते. परत तो म्हणटा की जय साळगांवकारान कितें काम केलां काय म्हणून. जय साळगांवकाराचें कितें काम आसा पळय आनी पॉटहोल्सा बद्दल जर सांगतो जाल्यार these are the reminders to the honorable PWD ministers, to the chief minister, to the PC. इतली रिमाइंडर्स आमची हा टू रिपेअर द रोड्स अँड टू फिल द पॉटहोल्स. हे फक्त पॉटहोला संदर्भात आम्ही सीएमाक बरयला आणि PWD मिनिस्टराक बरयला. PC लेटर इतली लेटर आमी बरयल्ली आसा. तो विचारता की जय साळगांवकारान कितें केलें काय म्हणून. जय साळगांवकारान 2.5 वर्साचो कार्यकाळ एज अ मिनिस्टर म्हणून काम केलें अंडर पर्रिकर अँड फॉर सम टर्म अंडर प्रमोद सावंत. दिस इज माय प्रोग्रेस कार्ड फॉर. आता हे काल मायकल लोबोन सांगून आयज हांवें प्रिंट करूंक ना. हे हांवें इमिजिएटली त्यांना प्रिंट केल्लें टू गो टू द पब्लीक. पण रस्तो जाल्या शिवाय हांव आय कॅनॉट गो टू द पब्लीक म्हणून हांवें हे दवरलें. पण नाव आय हॅव टू गो बिकॉज ऑल माय वर्क्स अँड टेंडर्स आर बीन कॅन्सल्ड. एका फाटोफाट एक सगळे टेंडर माझी कॅन्सल जायत आसा. दॅट तुमचे ते हे सगळ्या तुका फुडें सांगतलो. आता हे रोड्स पळया तुमी आनी हे वर्क्स म्हाजे पळया 2 पेजी आसा ऑफ वन विलेज. दिस इज विलेज ऑफ गिरी. ही कामां म्हाजी सगळी कामां ही आसा. दिस इज माय प्रोग्रेस परफॉर्मन्स कार्ड आय हॅव कॉल्ड इट. गिरीची कामां. दिस इज पिलेन. दिस इज सांगोळडा. दिस इज सालिगांव. द 2 pages ऑफ सालिगांव कामां केल्या पळय. नेरूल हे नेरूलचे 2 pages नेरूलच्यो आसा. रेजमागूज पंचायत 2 pages आसा. इवन फाटल्यान जे प्रपोज मेजर वर्क्स जे प्रपोज केल्ले आसा पळय ते सुद्दां आमी हेजेर मेन्शन केल्ले आसा. सो दीज आर द वर्क्स
which I have taken up. These are the works which are completed. म्हणजे ह्याची आम्ही वर्क ऑर्डर घेऊन ही कामां एक्झिक्यूट करून ही कामां कंप्लीट केलेली आसा, लोकार्पण केलेली आसा. इनॉग्रल बीन सगळे फायनल स्टेज करून आम्ही ती लोकांपर्यंत दिल्लेली आसात कामां. आता हितून मेजर एम्फेसिस म्हाका दिसता थंयसर गरज आसता सालिगांव. सालिगांव जशे बाकीचे म्हणटाले पळय, कोणी यू कॅन जस्ट प्ले अलॉंग, गो विथ द फ्लो, कामां जाता ती जावनी. आनी बाकीची एम्फेसीस कितें जाय आसली, लोकांची मेन मूलभूत प्रश्न, बेसिक नेसेसिटीज लोकांचे कितें आसा पळय, हेजे कडेन दुर्लक्ष जाता आसली. तेका लागून मेन जो प्रॉब्लम्स आसा ऑफ द रोड्स, ऑफ वॉटर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेका हांवें एड्रेस करपाचो प्रयत्न केलो. पयलीं म्हणजे तुमकां सांगला, आतां दाखयला आमी सर्कीट रोड ऑफ 135 crores सर्कीट रोड, इंटरनल रोड्स, मागीर भितरले ते आमचे तेजे लॅम्प्स जावं, डक्ट्स जावं, 100 meters there is a cross drainage system to keep the road of a highway quality. हायवेची जी क्वालिटी आसता पळय ती पणजेच्यान जर भायर सरलो जाल्यार कालांगूट पावासर ती क्वालिटी तुमकां मेळटली आसली जर तो टेंडर कॅन्सल करूं नासलो जाल्यार. दिस इज विथ रिगार्ड टू द रोड्स. विथ रिगार्ड टू PWD, हांवें 75 कोटीची कामां PWDच्या मार्फत इंटरनल जे रोड्स भायर दिसना पण गांवान ज्या जाग्यार सँड आसली, माती आसली, त्या जाग्यार आमी सालिगांवांत रस्ते कन्स्ट्रक्ट केलेले आसा. एंड नाव वी आर डुईंग द मेन रोड्स ऑफ सालिगांव. लोकांक मेन रोड करतना लोकांक म्हणटा काम जालें म्हणटा, पण इंटरनल भितर कोण पावना. पर्रा हांव झडपी इलेक्शनाक भोंवलो, पर्रा रस्तेच ना भितर. पर्राचे भितरले जर तुमी ऑल सँड इनसाइड, देर आर नो रोड्स, देर आर नो अप्रोच रोड्स, प्रॉपर रोड्स. He should do this roads first, Michael Lobo, and then comment on other constituencies. Electricity आम्ही 3 टेंडर ड्युरिंग जेन्ना पांडुरंग मडकेकर वॉज अ मिनिस्टर, पॉवर मिनिस्टर, 3 टेंडर हांवें प्रामुख्यान करून घेतले. वन इज आमकां एनर्जी शॉर्ट आसा, सालिगांवांक सबस्टेशनाक एनर्जी कमी आसा, एंड कालांगूट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सालिगांव सबस्टेशन. तर 60 amps एक्सेस पॉवर परवरी आसलो. सो वी गॉट 8 crore टेंडर पास्ड. आणि हे 8 कोटीच्या टेंडरान आम्ही आमची परवरचो अंडरग्राउंड केबलिंग करून तो केबल हांगासर पर्यंत सालिगांव पर्यंत हाडून तांकां दिलो. एक सेकंड वॉज 13 crores टेंडर ऑफ चेंजिंग ऑफ 22 ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स आणि पुटिंग न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स वेर एवर रिक्वायर्ड. 22 ट्रान्सफॉर्मर्स केन्ना लायफान तिथे कोणी घालूंक ना. 30 to 40 years old conductors are being changed in Saligao today. Old poles, iron poles are removed, replaced by new poles. Old cracked poles are removed. कोणाच्या घरावयल्यान जर लायट वयता, लोकांक हेल्प जावपाक लागून जाल्यार ती पोल सायडीक घालून आमी ते लोकांच्या घरावयले केबल काडटा. पीपल आर प्रेजिंग मी फॉर इट. हे काम केन्नाच जावना. आफ्टर 30 वर्सांनी हे काम हांव सालिगांव करता. सो दिस इज विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी. विथ रिगार्ड टू वॉटर सप्लाय, I made the Honorable Chief Minister mention in the budget speech परिकार टायमार की आमकां थंयसर ऑन द लायन्स ऑफ फरवरी आमकां थंयसर 20 MLD प्लांटाची गरज आसा. आमची रिक्वायरमेंट आसा 10 MLD, पण 20 MLD थिंकिंग ऑफ फ्युचर आमकां 20 MLD तूं थंय प्लांट दी म्हणून. आनी इट इज एवरी इयर इट इज मेन्शन इन द बजेट स्पीच. पण तेजेर सुद्दां कांयच जायना फुडें. आमी ओव्हरहेड टँक सांगोळडा 20 पॉयंट आमचे हे आसा, गौतमाक आसा, गौतमा कडेन 20 पॉयंटा कडेन आमी एक ओव्हरहेड टँक some वो प्रपोज केला आसा. देर आर मेनी लायन्स, न्यू लायन्स which have been put. INS मांडवीक आमी नवी लायन दिल्ली आसा. INS मांडवी is to depend on our water. So तांकां complete fresh line, uninterrupted line तांकां INS मांडवीक वयता. So this is with regard to the water overhead tank. सालिगांवान एक PHC आसा पण थंय डॉक्टर्स ना. सालिगांवान जर कोण बरो ना जालो जाल्यार ताका परवरी डॉक्टराक एक जनरल फिजिशियन सालिगांवान ना. जर तेका परवरी वचचो पडटा, तेका कालांगूट वचचो पडटा, तेका म्हापसा वचचो पडटा. सालिगांवान एक ड्रेसिंग करतलो जाल्यार थंयसर कोण सिस्टर नर्स जावं कोण कंपाउंडर कोण थंय मेळना. विश्वजीत राणेक तेन्ना when I was a minister, I got approved a 20-bedded hospital, a 20-bedded PHC in Saligao, and which has everything. म्हणजे तुमकां जितले ॲलोपॅथी, आयुर्वेदा, होमिओपॅथी हे सगळे थंयसर मेळटले. You will have a officer sitting there, you will have a senior resident, you will have a junior resident, आणि हे सगळे सालिगांव म्हटले. ऑलरेडी त्यांचे पेमेंट सुद्धा थंयच्यान स्टार्ट जाल्लो आसा. म्हणजे सालिगांव PHC म्हणजे तो पेमेंट स्टार्ट जाला. सालिगांवान आमी मल्टी स्पेशलिटी आणि कार्डियक स्पेशलिटी आमची एक वॅन पास केल्या, एम्ब्युलन्स पास केल्या, आणि इट इज देअर स्टँडिंग देअर पुलिस स्टेशन बिकॉज वी डू नॉट हॅव अ फिक्स्ड एरिया फॉर PHC.
PHC जातली नंतर PHC फुडल्यान ती रावतली. तेन्ना सालिगांवान एम्ब्युलन्स सर्वीस विथ कार्डियक स्पेशालिटी. कोण बरो नाल्यार कार्डियक जर अरेस्ट कोणाक गेलो जाल्यार ऑल द रिक्वायरमेंट फॅसिलिटीज एम्युनिटीज इज प्रेझेंट इन दॅट एम्ब्युलन्स and it is given only to 9 constituencies in Goa. Saligaon is one of them. Michael Lobo is a minister of RDA, and then how RDA aslo I done a lot of work. Amches no, but I got praises from other constituencies. Amchi kama केल्या from the opposition also. आणि opposition ruling असे मानून असताना आम्ही सगळ्यांची कामा केलेली आसा. टोनीन म्हाका हितून प्रेस केला, पाटोण मडकयेरान प्रेस केला, परत मया आणि असे खूप काणकोणा असे खूपशे एरियांच्यान प्रेजीस मेळ्ळे आसा. यू हॅव डन अ ब्युटिफुल वर्क विथ RDA म्हणून. आणि माय वर्क्स आर देयर 54 वर्क्स आर बीइंग स्ट्रेट अवे कॅन्सल्ड बाय मिस्टर लोबो when he became a minister. आणि ही इज ऑन रेकॉर्ड. आय एम नॉट सेइंग दिस. हांव तुका बेश्टेच फिगर्स दिना. मायकल लोबो 94 म्हटलेले. जय सालगांवची 94 वर्क्स आपण कॅन्सल करता म्हणून ऍक्च्युअली इट इज 54 वर्क्स. आय वुड लाईक टू करेक्ट हिम. म्हणजे तेणी 40 बेश्टेच वाढवून सांगलेली माझी कामां. 54 वर्क्स मायकल लोबोन स्ट्रेट अवे कॅन्सल केलेली माझी. अशी माझी वर्ड सगळी ऑर्डर्स आसा. हे सगळे कामाचे माझे कडेन ऑर्डर्स आसा आणि कॅन्सलेशन ऑर्डर्स सुद्धा आसा. कोरिजंटम काढून हे वर्क्स तेंच्यांनी कॅन्सल केल्ले आसा. हे सगळे ऑर्डरी प्रत्येक हेच्या कामाचे ऑर्डरी माझे कडेन आसा. आणि ह्यो सगळ्यो ऑर्डर्स आय एम नॉट दीस आर नॉट एप्लिकेशन्स, दीस आर नॉट नोट्स, दीज आर ऑर्डर्स, वर्क ऑर्डर्स अँड देन कोरिजंटम कॅन्सलेशन ऑफ द वर्क ऑर्डर्स. तर ही कामां सगळी मायकल लोबोच्या टेन्युअरान आणि पावरफुल हेवीवेट मिनिस्टर म्हणटा मायकल लोबो. तर हांगासर तेजी सगळी वेट तो यूज करता सालिगांवची कामां कॅन्सल करपाक लागून. सालिगांवच्या लोकांक हेच्या थ्रू हांव सांगूंक सोदतां की वेन आय वॉज अ RDA मिनिस्टर आय गॉट 2 clusters फॉर गोवा. क्लस्टर्स ऑन रुर्बन मिशन म्हणून. आता रुर्बन मिशन इज वॉट? दिस इज डन ओनली इन जे रिमोट विलेजेस असता पळय UP सारख्या महाराष्ट्र सारख्या ज्या जाग्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट 100 crores फंड एलोकेट करता, 100 कोटीचो फंड एलोकेट करता. अशें हांवें 2 क्लस्टर्स गोंयांत हाडले बाय मिटींग ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर DRD नरेंद्र सिंग तोमर. तांकां मेळोन आनी ही ताणें म्हाका प्रेस केलो की तुवें इतले हांगासर येवन सगळे लायन अप करून सगळे आमकां दिलेले आसा म्हणून. सो 2 clusters वर अप्रूव्ड, वन फॉर केपें एंड वन फॉर सालिगांव. आणि सालिगांव स्पेशली कित्याक बिकॉज एडजस्टमेंट इज अ टुरिझम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ही कॉन्स्टिट्युएन्सी मातशी तरी ताका कंपॅरेटिवली दॅट फील येवपाक लागून ती कॉन्स्टिट्युएन्सी तितलें काम जावपाक जाय म्हणून आमी ताका एक रुर्बन मिशन म्हणून एक अप्रूव्ह केलें which was sponsored by the central government with 100 crores only for सालिगांव. म्हणजे फक्त सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप करतो म्हणून. आयज प्रयत्न असो चालला की ते सालिगांवचे नाव कॅन्सल करून ते फंड आणि खंय तरी डायवर्ट जावचो म्हणून. पण इट इज नॉट पॉसिबल. रुर्बन मिशन वन्स अलॉटेड कॅनॉट बी कॅन्सल्ड. हे मंत्र्याक खबर ना. आय हॅव रिटन टू राजेश टू द प्राईम मिनिस्टर ऑन दिस दॅट त्याच्या मिशनाचे नाव आसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी मिशन. इट इज अ पेट प्रोजेक्ट ऑफ BJP गव्हर्नमेंट. आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इट इज अ मिक्स रुरल आणि अर्बन या दोघांचो मिक्स मिळून तो एक म्हणजे गांवान भायल्यो एम्युनिटीज ज्यो बऱ्यो एम्युनिटीज आसा पळय त्यो एम्युनिटीज हांगासर हाडच्यो हो एक तेच्या फाटलो उद्देश आसलो. आणि ते तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें की लुकिंग एट युअर इंटरेस्ट वी वूड लायक टू टेल यू टू कीप अप विथ द गुड वर्क. आणि तू हेजेर जोर दी. आयज ना फाल्यां तुजे सालिगांव तुजे मेळटले म्हणून इट कॅनॉट बी कॅन्सल्ड म्हणून. ही हॅज रिटन लेटर टू मी. राजेश भूषण IAS सेक्रेटरी टू द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री फॉर रुरल डेव्हलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट म्हाका येयल्ली आसा. आणि ही फायल आयज ट्रेस जायना. गोंयांत जे एजन्सी आसा RDA एजन्सी आसा ही एजन्सी आयज ही फायल ट्रेस जायना. ही फायल कोणाकूच मेळना. सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स. माझे असे खूप फुटबॉल ग्राउंड आसा असे असे तुझं लिस्ट कर. आणि माझे नियरली 28 वर्क्स 28 कामां माझी आयज इट इज इधर कॅन्सल्ड ऑर केप्ट ऑन होल्ड. कामां जावपाक दिना. दिस इज इन द स्पॅन ऑफ 2.5 years एज अ मिनिस्टर द वर्क आय हॅव डन. एका वर्सात म्हणजे कांय जावना काम. लास्ट 1 year देर इज नो वर्क डन. एज अ मिनिस्टर आय हॅव डन दिस. आणि इतली कामां माझी आयज जातली आसली. 200 कामां कंप्लीट जाल्या. 28 + 58 कामां 54 कामां ही एडिशनल कामाचो भर पडटलो आसलो. ही सगळी कामां माझी कॅन्सल करून दवरलेली आसा. ही कामां कॅन्सल करता आसतना RDA मिनिस्टराचो PA एक रस्त्याचे जावना जे हांव काम करता तो म्हणटा हांव एप्रोच जायना, मिनिस्टरांक एप्रोच जायना. एप्रोच जाता फक्त कितें म्हाजे
बीजेपी कडेन फावर लावपाक येवचो जाता म्हणून. पूण जेन्ना हांव काम स्टार्ट करता तेन्ना कामाचे थंयसर फोन येता की काम बंद कर म्हणून. हांवें सांगलें मंत्र्याक सांग म्हटलें हें काम तुजें आरडीएचें न्हू, दीस इज PWD वर्क आनी वी हॅव द वर्क ऑर्डर आनी सगळें मटेरियल ऑर्डर आमी केलां आसा, काम करून घेतलें म्हणून. वी फोर्स द कॉन्ट्रॅक्टर टू डू इट, कंप्लीट द वर्क. सगळें मटेरियल आतां तुका हालोवन दिवचें ना आसलें. ही स्थिती सालिगांवान आसा आयज. सो मच ऑफ वर्क एंड सो मच ऑफ प्रेशर आनी प्रेशरायज करून कामां आयज स्टॉप केल्ली वयता. इंटेन्शन्स बिहायंड टू बी आस्क्ड टू द मिनिस्टर हिमसेल्फ. जेन्ना तो अवेळोवेळ सगळे स्टेटमेंट्स करता पळय, कॅबिनेट जाली, सीएम उलोवच्या पयलींच तो येवन आपले सगळे स्टेटमेंट्स करता. तो सीएमाचें परमिशन तेका घेता काय सीएम तेका परमिशन दिता हे स्टेटमेंट्स करपाक आमकां खबर ना. इवन विथ रिगार्ड टू तेजे जर पळयशात तुमी जाल्यार तेणी कालचे हितून काल कापरचे हितून तेणी टुरिझम मिनिस्टर पॉलिसीचेर स्टेटमेंट केलो. टुरिझम मिनिस्टराची पॉलिसी स्टेक होल्डर्स कोण आसा पळय जावं एक्सपर्ट्स कोण आसा पळय तेंचेर आजून तेजेर कमेंट दिवंक ना. खुद टुरिझम मिनिस्टर तेजेर कमेंट ना. द मोस्ट वोकल पार्टी आमी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड टेक्स अप ऑल द इश्यूज, द ऑपोजिशन हॅज नॉट टेकन अप द इश्यू. And Michael Lobo, being a minister, being a part of the cabinet, being government जेन्ना म्हणटा पळय, government is not all 40 MLAs. Government is a council of ministers. जेन्ना गव्हर्नमेंट डिसायड करता ती पॉलिसी आनी तीच पॉलिसीचेर तो मंत्री थंयसर ऑब्जेक्शन हाडटा आनी मंत्री क्रिटिसायज करता पळय पॉलिसी, तेन्ना हेच्या फाटल्यान चिन्ह कितें आहा पळय, कोण पार्टी सोडपाचो आसा आनी कोण पार्टीन रावपाचो आसा पळय, हेजेर तेजी चिन्ह आमकां दिसून येता. हो तो इश्यू जो आसा पळय परत दिस इज रिलेटेड टू वर्क्स. हांव खूब आसा ऑर्डरी गोवा टुरिझमाचे आसा त्यो आमकां तुमकां दाखोवंक ना. सो दीज आर ऑल द ऑर्डर्स. गोवा टुरिझम आनी बाकीचे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचे बाकी सगळी ऑर्डर्स आसा पळय, आय हॅव नॉट गॉट डिटेल इन टू दॅट. सो दीज आर ऑल द वर्क्स. नाव आय फेल टू अंडरस्टँड जेन्ना मायकल लोबो म्हणटा पळय की इश्यू परतो वो स्ट्रायक अप करता जय साळगांवकर बीजेपीन वचपाचो आसा, जय साळगांवकर बीजेपीन वचपाचो आसा. तर कित्याक लागून आनी हे मायकल लोबो कडल्यानूच कित्याक येता आनी दुसरो कोण मंत्री जावं दुसरो कोण तेंचो ऑर्गनायझेशन लेवलांच्यान कोण म्हणना. एक दीस अशें जालें की मायकल लोबो विजयाक फोन केलो आनी लकीली आय वॉज देयर विथ विजय. हांव आसा विजय आसा आमचो ट्रेजरर बरोबर बसले आमी एट फातोर्डा. मायकल लोबो कॉल जाप विजय आनी विजयाक तो सांगता की जय साळगांवकर सीएमाच्या बंगल्याचेर गेला म्हणून. आपल्याक स्ट्रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा, आतां तो सीएमाच्या बंगल्याचेर मेळपाक गेला म्हणून. आनी विजयाक लकीली हांव थंय आसलो, पण दीस इज ऑल म्हाका दिसता कन्फ्युजन तयार करपाक आनी विजयाच्या मनान संशय तयार करपाक. सो विदीन आवर सेल्फ वी आर व्हेरी क्लियर ऑन दीस एंड वी हॅव कम टू द इंटेन्शन्स ऑफ मिस्टर लोबो. मायकल लोबो कित्याक लागून करता पळय हेजो इंटेन्शन तेका कळून चुकलेलें आसा. देन आफ्टर दॅट सीम ही केम टू वन ऑफ द मेंबर्स आनी म्हणपाक लागलो की जयेश बीजेपीन येतलो, आपल्या बायलेक तिकेट कन्सिडर करता काय म्हणून. आयज तो पळय नांवां घेता कोणाची. तो तेंकां सगळ्यांक भ्रमान धरून आपली बायलेक सालिगांव घालपाक जावं आपल्या फॅमिली मेंबराक कोणा सालिगांव घालपाक हो सगळो खटाटोप आसा. हें म्हाका परत जयेश बीजेपीन वयता जयेश बीजेपीन वयता हें सांगपाक म्हणजे ही इज ट्रायंग टू मेक इनरोड्स फॉर वन ऑफ हीज फॅमिली मेंबर टू कंटेस्ट फ्रॉम सालिगांव असो एक प्रयत्न थंयसर चालू आसा. आतां म्हाका एक कळना मायकल लोबो फाटल्या दिसांनी काँग्रेसी बरोबर जेन्ना पार्लमेंट इलेक्शन जालें, पार्लमेंट इलेक्शना फाटल्यान रोखडोच पार्लमेंट काँग्रेस वन बाय ह्यूज मेजॉरिटी. काँग्रेस गॉट ह्यूज मेजॉरिटी इन कलंगूट. आनी तेन्ना एश्युरन्स दिलो एक वन ऑफ द सिनियर लिडर्स ऑफ काँग्रेस. तेन्ना जेन्ना मायकल लोबो आमी एसेंब्ली चलताली लंच टायमार मायकल लोबो भितर सरलो. लंच टायमार म्हणून हेका मोला आमी आमच्या बरोबर येतलो म्हणून ऑल एक्सेस टू द MLAs दिलो. सगळे MLA बरोबर एका एक्सेस दिलो, तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून दिले. जाल्यार हेणे म्हणून 10 MLA घेवन ह्या वाटेन सरलो. तर मायकल लोबो एक्सेस दिलो हेंच्यांनी कित्याक मायकल लोबो थंय येतलो म्हणून, काँग्रेसीन येतलो म्हणून. तर जेन्ना मायकल लोबोचे प्लॅन्स काँग्रेसीन वचपाचे आसा पळय तेन्ना मायकल लोबो म्हाका बीजेपीन कित्याक घालूंक सोदता. जेन्ना खूब मायकल लोबो बीजेपी बरोबर रावचो ना जाल्यार सांगचे तेणी स्टेटमेंट करचो आपूण पार्टी सोडचो ना केन्नाच म्हणून. आमी 10 फावटी स्टेटमेंट केलो. मायकल लोबो एकदांय म्हणिना आपूण बीजेपी बरोबर रावतलो म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी तो सगळ्यांक सांगीत भोंवता की आपूण काँग्रेसी बरोबर वयतलो, आपूण गोवा फॉरवर्डा बरोबर वयतलो. आनी किरणान देसाय म्हटला तेका तुका तुजे एम्बिशन जे आहा पळय एकदां तूं म्हणटा आपल्याक टुरिझम मिनिस्टर जावपाक जाय, एकदां तूं म्हणटा तो आपल्याक ऑपोजिशन लिडर आपूण ऑपोजिशन लिडर जातलो, एकदां म्हणटा तो आपूण चीफ मिनिस्टर जातलो. हे सगळें जर तूं जातलो जाल्यार बीजेपी बरोबर केन्नाच जावचो ना. तूं जातलो तूं जाल्यार तुका इधर काँग्रेस जाल्यार आमच्या बरोबर जोडटलो गोवा फॉरवर्ड. आमच्या बरोबर तुका पार्टी जॉइन करची पडटली आनी आमच्या बरोबर इलेक्शन कंटेस्ट करचें पडटलें.
मायकल लोबन आमकां सपोर्ट केला लास्ट इलेक्शनाक, म्हाका आनी विनोद बाबा लास्ट इलेक्शन हें सपोर्ट करता पळय, आतांय आमकां तो सपोर्ट जाय. मायकल लोबो समज काँग्रेसीन चल्लो, आमी बीजेपीन चल्ले, मायकल लोबो आमकां सपोर्ट करतलो मागीर? मायकल लोबो आमकां सपोर्ट करचो ना. तेका लागून तो सपोर्ट जाय आमकां. आमी ज्या जाग्यार मायकल लोबो आसा पळय थंयसर आमी 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 रावपाक सोदता. आनी मायकल लोबो थोड्या दिसांनी काँग्रेस नाल्यार गोवा फुडें घेवपाचो आसा. हें इंडिकेशन तो परत परत दिता. मायकल लोबो इवन तेज्या बोर्ड मेंबराक सांगता फुडें बीजेपीचें नांव म्हणून आपूण काँग्रेसीन वचपाचो आसा म्हणून. ही क्लियरली टेल्स हिज बोर्ड मेंबर्स. आनी तेज्या लोकांक सुद्दां सांगता तो. हांव म्हणटा तूं यो गोवा फुडें यो. तूं म्हाका जरी बीजेपीन वेलकम करना पळय मायकल बाब, हांव तुका गोवा फुडें वेलकम तुका दारा वतलो, फुडल्यान रावतलो हांव. ते आमचे हें घालता पळय पट्टेवाले म्हणटा पळय थोडे, ते पट्टे घेवन हांव फुडें रावतलो. मायकल लोबो पयलीं पट्टो घालतो मायकल लोबो गांव आनी वेलकम करतलो गोवा फुडें. आनी जी लक्षणां तो दाखयता पळय, मायकल लोबो जी लक्षणां दाखयता पळय ती आपूण डायरेक्ट पॉलिसी क्रिटिसायज करता, टुरिजम मिनिस्टर कांयच करूंक पावचो ना म्हणटा. हे सगळे हेजो एक सारांश काडशात जाल्यार इनडायरेक्टली तो तेका सांगता दॅट आय एम नॉट विथ यू ऑल फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, आय वील बी शिफ्टिंग. आनी तेका लागून तो आतांच कशी पार्टी सोडून धांवपाचो हेजेर तेजी प्लॅनिंग चल्लेलें आसा. आनी तो पार्टी सोडून धांवतलो, तूं आमकां धांव आनी आमकां जाय तूं सोड बीजेपी आनी आमच्या बरोबर यो आनी आमी तुका वेलकम करपाक हांगासर रावतले. थोडे दीस पयलीं तुका तुमी आयकलां आसतलें एक आग्नेल फेर्नांडीस बद्दल ताणें कमेंट केलो. आग्नेल फेर्नांडीस तो म्हणटालो की आग्नेलाक काँग्रेसी तिकेट मेळची ना. आतां आग्नेलाक काँग्रेस तिकेट मेळची ना म्हणून एका कोणें सांगलें, मायकलाक कोणें सांगलें, तेका हें जालें तो हें जाता पळय आकाशवाणी जाता पळय, आकाशवाणी जाता तेका कितें कळ्ळें काय इज ही इन टच विथ सम काँग्रेस लिडर्स एट द सेंटर ऑल्सो एंड इन द स्टेट ऑल्सो. कित्याक बेश्टी गजाली कळना न्हू, हे तुका कळपाक तुका इन्फॉर्मेशन जाय आसता, नाजाल्यार थोडो कॉन्टेक्ट जाय आसता, नाजाल्यार कोणाचो एश्युरन्स जाय आसता. आमी आग्नेलाक दिवचे ना टिकेट, आमी तुकाच दितले. तेका लागून तुका पयलीं भायर सरचो पडटलो. अशें कितें आसा. सो हू इज टॉकिंग विथ हूम? आमी बीजेपीच्या कॉन्टेक्टान जर असले जाल्यार मायकल लोबो म्हाका एक प्रूफ दिवनी, एक सिंगल प्रूफ, एक फोटोग्राफ, सीसीटीव्ही फुटेज. आयज प्रत्येक घरान सीसीटीव्ही आसता. तेका सीसीटीव्ही फुटेज दिसान, तेका कितें एक प्रूफ दिसान की हांव कोणाक मेळ्ळा म्हणून. आतां चीफ मिनिस्टराक एक दोनदा मेळ्ळा, आय एग्री. आमचे जे गिरवडचे रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसा पळय, पीपल आर बीन डिस्प्लेस्ड. लोकांक 3 लाखान 4 लाखान लोकांक घरांतल्यान भायर काडटा. आतां तुमी हे इश्यूज आमी एसेंब्लीन काडटा न्हू, पूण तुमी एसेंब्ली जावपाक दिना. मागीर आमी कितें करप? सीएमाक मेळप आनी सीएमाक म्हणचे हांव तुज्या पार्टी मेंबराक कोणाक मेळोना, हांव चीफ मिनिस्टराक मेळटा आनी विथ रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट. तेका जर हांव वचून रिफर करचो ना जाल्यार हांव कोणाक रिफर करतलो? हे सगळे इश्यूज, हे सगळे प्रॉब्लेम्स. लोकायुक्तान जी ऑर्डर पास केल्या वयर अनफीट मिनिस्टर म्हणून, हिणें म्हाका दिसता पर्रीकर वॉज व्हेरी वायज. आनी पर्रीकर तेका लागून सांगतालो की ही इज अनफीट म्हणून, वो मंत्री जावपाचे लायकीचो मनीस न्हू म्हणून. पर्रीकर एक स्टेटमेंट म्हाका याद आसा, मायकल लोबो पळोवन तो म्हणटालो केन्नाय एक जी बायल सदींच्या फुड्यान येवन रडटा पळय तिचेर केन्ना विश्वास दवरलो ना म्हणून. आनी जो दादलो येवन गरजे शिवाय हांसता पळय तेजेर केन्ना विश्वास दवरना म्हणून. वो चड हांसता, वो खूबच हांसता, एका कोण तापल्यारूय हांसता, हेजेर कोण चडल्यारूय हांसता. हेजें म्हाका बरें लागना मायकल लोबोचें. पर्रीकराची उतरां थोडी थोडी पडपाक लागली आतां. तेन्ना मायकल लोबो फ्रेंड आसलो म्हणून म्हाका आमकां राग येतालो मायकल लोबो तशें म्हणटा काय म्हणून. पण आतां ती पर्रीकराची उतरां कालांतरान थोड्या तेंपान आमकां खरी दिसपाक लागलेली आसा की बाबा हो खरेंच वो हांसता पळय, हांसपा फाटल्यान आनी कितें आहा काय म्हणून. वो आग्नेला कडेन झगडटा, आग्नेल तापता, वो हांसता. जोझफा कडेन झगडटा, जोझफ तापता, वो हांसता. एसेंब्लीन कितें कोणें म्हटलें वो हांसता. बाबूचें एलिगेशन जाता, बाबू म्हणटा तूं हुशार म्हणून तुका गार्बेज दिल्या म्हणटा, गार्बेज सांबाळ म्हणून. तेकाय वो हांसता. म्हणून जो मनीस हांसता एक हें आसा, तें म्हणणें आसा की जी बायल चड रडटा तिचेर विश्वास दवरनाका आनी जो दादलो चड हांसता तेजेर विश्वास दवरनाका म्हणून. सो ही कम्स इन दॅट कॅटेगरी. आतां हांव म्हणचें म्हणल्यार आय वील कम टू हिज पोर्टफोलियोज. आतां एज अ मिनिस्टर वॉट हॅज यू डन? आतां 1 वर्साचो कार्यकाळ ताका मेळ्ळो आसा. एनी मेजर पॉलिसी डिसिजन तेणी घेतलेलें आसा इन हीज पोर्टफोलियोज? आतां टुडे इज अ वर्ल्ड ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, हांव जेन्ना वॉज मिनिस्टर फॉर RDA, देर आर सर्टन schemes which are with science and technology at the center, and also science and technology park in Pune. तेजो सायंटिस्ट आसा डॉक्टर जगदाले म्हणून, आणि करंदीकर म्हणटा जो OSD आसा.
आय यूज टू मीट देम रेग्युलरली आणि हांवें सीएमाक खूब खुबशे तेंचे कडल्यान हांवें डॉक्युमेंट दिलेले की दीस आर ऑल द प्रोजेक्ट्स वीच यू कॅन एक्टिवेट. टॉयलेट्स असले, बायो टॉयलेट्स असले, गार्बेज ऑफ सिम्पलस्ट मेथड ऑफ treating garbage, simplest method of treating sewage. In new models, we are I mean backdated, old, outdated model have we are adopting those models. Whereas science and technology is coming up with inventions after inventions. आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मंत्री कितें करता जाल्यार फक्त गार्बेज ट्रकाच्यो ट्रिपी मेजता. कितल्यो ट्रिपी जाल्यो, प्लांट खंय घालपाक जाय हेजेरूच कॉन्सन्ट्रेशन आसा. हेज्या व्यतिरिक्त सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कांयच ना. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी म्हणजे कितें, गार्बेज ट्रीट करपाचें फक्त आणि ते प्लांट एक्सपान्शन करपाचें आणि ते ट्रक आसा पळय ते वाडोवन दाखोवपाचे. 20 ट्रक आसल्यार 100 ट्रक दाखोवपाचे. ते ट्रक परते परते स्केली चडयता, ते भोंवता, 30 परते ट्रक स्केली चडटा, परतो येता. हे फक्त सरकारी, इट इज बिकम एटीएम. जर तुम्ही जर इन्व्हेस्टिगेट करशात तो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा पळय वो एटीएम जालो आसा, ऑल टायम मनी फॉर द पॉलिटिशियन आणि पीपल हूज रनिंग दिस शो. तेजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय, ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय, लूट मारता थंयसर आणि तेका एका स्ट्रेट अवे कट दिता तांकां. दिस इज माय एलिगेशन. हांव स्ट्रेट एलिगेशन करता हेजेर. हांव हेजेर उलयना बिकॉज आय एम फ्रॉम दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय नो वॉट इज हॅपनिंग देर. विथ रिलेटेड टू सीओपी, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना हांवें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्यान एक मेजर फायल फुडें काडलेली. दॅट इज मरीटायम स्कूल आमचे मोडपाक पावल्ले आसा. एंड देर आर जस्ट 2 कोर्सीस, डेक कोर्स म्हणून आसा, इंजीन कोर्स म्हणून आसा. मरीटायम स्कूल जर करतलो न्हू, जर तितून पळयतलो, देर आर सो मेनी कोर्सीस वीच आर नॉट वेरी वेरी इन एशिया. आनी तेन्ना म्हाका अशे लोक एप्रोच जाल्ले, वी हॅव प्रपोज, आमी कॅप्टना कडेन वचून आमी ते प्रपोज केल्लें की ती मरीटायम स्कुलान आमी अशे कोर्सीस हाडचे की भायले स्टुडंट्स, एशियन स्टुडंट्स गोंया येवन ते कोर्सीस शिकतले म्हणून. दॅट फायल इज नॉट मुवींग एट ऑल. हे सारखे तुमचे कडेन जायना. वॉट यू आर ट्रायंग टू डू इज एड अप अनदर कॅझिनो देर. थंयसर आनी कॅझिनो हाडपाक फाटीं हांगासर एक प्लेस घेतलो वागन फर्नांडिसान. धाकटो कॅझिनो आहा ताच्या व्हडलो कॅझिनो दवरपाचे तुमचे प्रयत्न जाल्लेले आसा. तुझे VTPMS म्हणून तेका खबर आसना म्हाका. VTPMS म्हणजे कितें? VTPMS बॉम्बे जेन्ना अटॅक जालो पळय तेन्ना बोटींच्यान येता पळय, एवरी बोट इज ट्रॅक्ड अँड गोवा नीड्स सच टेक्नॉलॉजी. जेन्ना भायली बोट भितर सरता पळय ती बोटीक कितले लोक आसा सगळे ट्रॅक जाता. आणि VTPMS आमी एवरी जे आमचे लायट हाऊसीस आसा आनी कितें आसा हेजे वयल्यान ते डायरेक्ट ती बोट ट्रॅक जाता. कॅप्टन गेट्स फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन. ऑफिसान बसले बसले तेका इन्फॉर्मेशन मेळटा. हे VTPMS फायलीचें कितें जालें? ही फायल तीन फुडें गेल्या काय फक्त ते कॅझिनोचेच म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. हेच्या भायर कितें जालां? ड्रेजिंग आमी नुस्तेकारांक वचपाक जे रिवर माउथ्स ड्रेज करपाक जाय. हांवें शापोरा केल्लो. आय प्रपोज फॉर तालपण गालजीबाग ऑल्सो. तेजे खातीर फायलीचें कितें जालां? सो वॉट आर यू डुईंग एज अ मिनिस्टर? मंत्री म्हणून तुवें कितें काम केलें? RDAचे जेन्ना लास्ट आमकां देंवयल्या पळय तेजे कॅबिनेट आसली. जेन्ना कॅबिनेट आसतना आमकां नेक्स्ट फाल्यां कॅबिनेट आसा म्हणून आमकां आयज फोन येयलो की तुमी देवा म्हणून. त्या कॅबिनेट नोटाक फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट, RDA डिपार्टमेंट. वॉट इज हॅपन टू दॅट फायल? RDA would have formally called as the Department for Rural Development. It is a still agency in Goa. ते काही डायरेक्टर अपॉइंट केल्लो आसा पण बाकीचे फॉर्मेलिटीज कांय जावना. वॉट हॅज हॅपन टू द गोवा बाजार प्रोजेक्ट? गोवा बाजार प्रोजेक्ट सारको प्रोजेक्ट एशियन ना असो प्रोजेक्ट आमी पाट्यार प्रपोज केल्लो. वॉट हॅज हॅपन टू दॅट प्रोजेक्ट? देर आर सॅटेलायट मार्केट्स जेन्ना परिकारान सगळ्यान फ्रॉम काणकोण टू पत्रादेवी सगळे लायन रस्त्या वयले सगळे हॉकर्स वेंडर्स काडले पळय तेन्ना वी केम अप विथ आयडिया ऑफ हॅविंग सॅटेलायट मार्केट्स अलॉंग द हायवेज. ते फायलीचें कितें जालें? सॅटेलायट मार्केटाचें कितें जालें? म्हाका दिसता हे सगळे हितून जे मेजर ते पोर्टफोलियोज आसा पळय हेजेर मेजर फोकस जो आसपाक जाय पळय तो फोकस तेजेर ना. आनी फक्त खंय तरी हांव एक सादो सिंपल कसो तेका दिसला, सादोसो मनीस कसो दिसला तेका. हांवें जरी सादोसो मनीस आसलो पूण डिपार्टमेंटांनी खूब मेहनत केल्ली आसा, खूब काम केल्लें आसा. आय मायट हॅव नॉट मेड मनी वीच वील बी सीन इन माय बॅलन्स शीट. तुमी जेन्ना तो हेजे पेपराचेर येतले पळया फ्रॉम जम्प फ्रॉम 5 crores to 50 crores म्हाजे 3 कोटींतल्यान 2 कोटीचेर पावलो आसतलो. हांव आमचे बिजनसाचे पयशे काडून लोकांक हे करता. आय हॅव नॉट लुटेड द गव्हर्मेंट. आय हॅव नॉट लुटेड फ्रॉम द गव्हर्मेंट ट्रेजरी. जावं कसलेय प्लॅन काडून हांवें कसलीच गव्हर्मेंटाची लूट मारलेली ना. आय बीन व्हेरी सिन्सियर विथ माय जॉब अँड आय ट्रीट दीस एज अ सर्वीस. आय एम नॉट डिपेंडिंग ऑन दीस. फाल्यां हितून ना सुद्दां गॉड हॅज गिवन मी ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व आनी हितून इतली काम हांवें करून पावलो हेजो म्हाका अभिमान आसा. मे बी आय मायट बी गिवन अ सेकंड चान्स टू परफॉर्म
इफ एट ऑल आय विल परफॉर्म टू द फुलस्ट, और इफ लोकांनी जर म्हाका म्हटलें की बाबा चल आमी नेक्स्ट टायम इवन फॉर दॅट आय एम रेडी. I might be help only even in those circumstances. ताका लागून मायकल लोबोचो म्हाका सिन्सियर मायकल लोबो एडवायस करूंसो दिसता की इन्स्टेड ऑफ डिफेमिंग आनी तूं हे बाकीचे सगळे पळय लोकांची केलपणां काडून भोंवता, थंय तिकल्या कडेन झगडटा, थंयसर म्हापशा झगडटा, शिवोले झगडटा, बाबू कडेन झगडटा, आमचेर कमेंट मारता, आनी कोणाचेर कमेंट मारता, आनी फाटल्यान वचून पळय विजयाक मेळटा, फाटल्यान वचून तूं लुइजीन फादर जावं आनी कोणाक मेळटा पळय, हें सगळें बंद कर. कॉन्सन्ट्रेट, एक वर्स तुजो कार्यकाळ तुका मेळ्ळो आसा. You are a minister and we look up to you. मंत्री ह्या नात्यान तुवें बार्देजान काम करपाक जाय, बार्देजान परफॉर्मन्स करून दाखोवपाक जाय, विच इज नॉट येट बीन डन. म्हजो एडवायस आहा मायकल लोबोक. थँक्यू. काल मायकल लोबोन एक स्टेटमेंट असं केला की दो what he has stated that saying that in one way you are trying to meet chief minister to enter BJP, what in one way to प्रवेश करपाक सोदता. There are a number of, he also named some of the locals who could be candidates for BJP, like Avi Mundle and Kedar Jadhav Mundle. So how do you see all these things? See, I have been with Michael Lobo during ZP. And ZP election हांव बसतालो, दीपक कलागुडकर बसतालो, मायकल लोबो बसतालो, अशें आमी फाटल्यान सगळे बसताले. तेन्ना मायकल लोबो सांगतालो की आपूण नेक्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो आसा म्हणून. आमी नेक्स्ट कशें कंटेस्ट करता तूं? इट इज कलंगूट इज अ काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी, बीजेपीचें तितलें व्हडलें काम ना. जाल्यार मायकल लोबोन कितें केलें? जोजो सिक्वेराक फुलयलो तूं कॅन्डिडेट म्हणून, एंथनी मिनिस्टर फुलयलो तूं कॅन्डिडेट म्हणून, पर्रीकाराक हाडलो आनी तांकां सगळ्यांक चेअरमॅनशीप दिल्यो खंयच्यो? EDCच्यो. बिकॉज आग्नेल फेर्नांडीस वॉज EDC चेअरमॅन. जितले थंय आनी सुभाष साळगांवकर म्हणून आसलो, 4-5 जाण थंयसर इच्छूक आसले कॅन्डिडेट हू कूड बी पॉसिबल कॅन्डिडेट एट दॅट टायम. हे 5 जाण तांणी फुलयले आनी लास्टाक म्हणपाक लागलो मंडळ अध्यक्ष कोण आसा पळय ताका दिवपाची टिकेट आनी आपूण बसलो थंयसर. आयज तो सेम करता. आयज ते दोग जाणांनी नांवां घेतल्या, पूण देर आर 4-5 मोर आनी 5 जाण तांणी फुलयल्या. तांणी सांगून दवरला की तूं कॅन्डिडेटाक पयशे सगळे आपूण दितलो म्हणून. थंयसर आहा आनी कॅन्डिडेट, म्हणजे तो इवन वॉर्ड मेंबर्स, एक्स वॉर्ड मेंबर्स, आनीक हेंकां सगळ्यांक तो हें करता. पूण फायनली कितें जातलें? तुमी म्हणटा झगडो नाका म्हणटलें आतां तुमी म्हणटलें हांगा झगडो नाका, कॅन्डिडेट आपूण घालता ना, आपूण करता नाल्यार आपल्या बायलेक घालता म्हणून, नाल्यार आपल्या कोणाक आपल्या फॅमिली मेंबराक कोणाक घालता म्हणटलो. तुमी म्हणटलो झगडो नाका, तुमी सपोर्ट करा ताका. आनी दे ऑल वील एग्री. सगळे एकी कडेन बसतले आनी म्हणटले तेजो कोण कॅन्डिडेट आहा पळय ताका म्हणटा सपोर्ट करया. मायकल लोबो कोण घालता पळय तो. आवर फायनल आमचो टार्गेट आसा जय साळगांवकर. जय साळगांवकर तुमकां डिफीट करपाक जाय जाल्यार तुमी आपूण हांगा ताका. तेन्ना पिक्चर दाखयली आग्नेलाची. आग्नेलाक जर तुमी उडोवपाक जाय जाल्यार तुमी सगळे आपूण हांगा तशें करपाक जाय. So this entire strategy has been, successfully operated in Kalangut in 2007, I think so. 2012 experiment केल्ले आसा. This is a tested experiment in Kalangut. So again he wants to test this experiment in Saligaon. हेंकां सगळ्यांक फुलयतलो, हेंकां म्हणटलो लास्टाक तुमी झगडो नाका, आपूण हें करता म्हणून. See, so many times this issue has come up in front of public or something. You have also clarified so many times. Still then it was done. So suddenly the whole party members saying this, is it just to pressurize you or to make you more weak in Saligaon? And तेच सांगले न्हू, टू डिफेंड मी. म्हाजो कॅरेक्टर एसोसिएशन कशें करतलो, तेजे कडेन दुसरो इशू ना म्हाजो. ऑन मोरल ग्राउंड्स ना, पॉलिटिकली करप्शन कांय ना, वर्क कामा सायडीक कांय ना, हेजेर म्हाका क्रिटिसायज करतलो. तर डिफेम करपाक तेन्ना तो म्हणटालो पळय, हांवें भाशणां मारली आनी दिलीपाक आनी मांद्रेकार उडयलो. आमी अशी भाशणां मारल्या, दिलीपाचो म्हळ्यार आमी सांगलें 3x6 इतलो रूम बांदला, तितून पयशे भरले म्हणून दिलीपान. एक रूम तेणें सांगलो, एड्रेस केलो एक मिटिंगेन की आपणे 3x6/3/4 मागीर सांगलें न्ही, डायमेन्शन दिलें आनी तो रूम दिलीपान बांदला खंयसर आनी तितून पयशे भरले म्हणून. मांद्रेकाराचें म्हाका आनीक तो मालो सगळी ते लायटी बिटी बंद करता, रातचे ते कसले धंदे चालू करता, स्ट्रीट लायट्स ना, असे खुबशे इश्यूज तेणें रेकअप केले तेन्ना. म्हणजे भाशणां मारप आनी कोण उडप, तो म्हणटा आमी भाशणां न्ही, आपणी विजयन आनी रॉन गॉर्डन भाशणां मारून हेंकां उडयले म्हणून. हे 9 जाण कोण पडले पळय बीजेपीचे स्ट्रॉंग पडले पळय, हेंकां भाशणां उडयले. तो ना ही प्लॅनिंग, दीस इज इज स्ट्रॅटेजी. जयशाक कोण उडयतलो, जयशाक विकनस कितें आहा, तेजो मायनस पॉयंट कितें आहा, जाल्यार मायनस पॉयंट कांयच ना म्हणून ताका तयार करचो पडलो न्हू. सो दीस इज तो हें करता कितें, आपल्या तरेन कितें करता. BJP offered
ministry, then will you go forward and go? प्रश्न ते ना प्रश्न आता जे मिनिस्टर झाले पळय यांची कितली कामां जाता आता जे मिनिस्टर म्हाका सांगता की जयेश बाब तूं पेपरार दिसता आमचो म्हणटा तो एक नाल फोडूंक ना आमी जे आता 1 वर्स कार्यकाळ आमी केला एज मिनिस्टर आमी अजून एक इनॉग्रेशन करूंक ना तुझे इनॉग्रेशन चालू आसा माय वर्क्स आर सीन एंड आय एम देयर इन द न्यूज विथ वर्क्स कॉन्ट्रोवर्सी न्हू सालिगांवचे म्हटलं पळय टिपिंग चार्जीस म्हणटा तुमी ते परत ट्रक हे करता हय टिपिंग चार्जीस कितले आसता ट्रकाक आनी कोणाक पावता म्हणटा तुमी ते कमिशन ते तुम्ही विचारपाक इन्वेस्टिगेट करपाक जाय हांवें जर आतां सांगलें तुमकां जाल्यार हांगासर पण तुमी जर्नलिजम इज दॅट न्हू जर्नलिजम तुमी इन्वेस्टिगेटिव्ह जर्नलिजम करा तुमकां कळटलें कितले ट्रस्ट भितर येता कितली गार्बेज भितर पडल्या कितें चलता ती मिशनरी आसा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क इज ऑन द मिशनरी वेदर द मिशनरी वॉज फॉर सालिगांव ऑर इट हॅड कम फॉर पेंजीम ती मिशनरी येयली पणजे गेली पणजेन सुरेन सुरता नाका म्हटल्या म्हणून मिशनरी येवन थंय इन्स्टॉल केल्या हे भायर भोंवन येयले हेंच्यांनी भायर युरोप टूर मारलो भायली जंकेटां मारली पण तो एकूय प्लांट हांगासर इन्स्टॉल करूं ना हांगासरलो जो प्लांट इन्स्टॉल केला पळय इज ऑफ सेग्रिगेटेड गार्बेज बिकॉज पेंजीम दॅट टायम यूज टू डू सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज आनी ते पेंजीम सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज करता म्हणून हेंच्यांनी सेग्रिगेशन प्लांट हाडून दवरलेलो पणजे तो प्लांट यूज जायना म्हणून तो प्लांट व्हरून थंय इन्स्टॉल केला आनी दॅट प्लांट कॅनॉट टेक मिक्स गार्बेज टुडे आतां एका मिक्स गार्बेजाक लागून हो जाय हे दिस इज ऑल फार्स हे म्हणटा पळय ते आमकां एक्सपेन्शन ऑफ हे बी जाय म्हणटा पळय जितले येता पळय डंपिंग जायच आसा भायर गेटी आतां गेटीच्या भायर डंपिंग स्टार्ट जालां गेटीच्या भायर फाटल्यान व्हडले फुटबॉल ग्रावंडा इतले फाटल्यान 5-5 फुटबॉल ग्रावंड इतले फाटल्यान गार्बेज डंप जाता कमिशन कोणाक वयता म्हणटा तुमी कमिशन कॉन्ट्रॅक्टर्स न्हू कॉन्ट्रॅक्टर्स इट इज बिकम एटीएम हांवें तुका सरळ सांगलें न्हू ATM एंड ऑल टायम मनी फॉर हूम people who are involved Who is involved? every from the minister to the driver So is who else is involved minister is involved? of course minister involved तेका ते कट मिनिस्टर वचना आसता तो जेन्ना ट्रक वयता तूं एकाचे 10 ट्रक ते दाखयता माझे एलिगेशन हांव तुका सरळ सांगता माझे एलिगेशन आसा कितले ट्रक भितर येता तुम्ही ते एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिझम करा एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज हॅपनिंग देयर ऑन टॉप Since Michael is trying to interfere in your constituency, you also now time has come for you. No, I will concentrate on my constituency. म्हाका बाकीचे constituency लागना. I am not that big leader. I am a single man. I come from a middle class family. गरीब मनीस. पण म्हाका काम करपाची उमेद आसा and I have performed. तुमकां एक सांगपाक सोदता हांव मायकल लोबो जेन्ना ZP आसलो पळय I was the chairman of North Goa Jilla Panchayat. Michael Lobo could manage only 68 lakhs of works when Jay Sagarkar did 2 crores 80 lakhs. हांव तुका परफॉर्मन्स लेवल सांगता हांव लूट मारपाक हुशार ना पण हांवें कामां करपाक म्हाजी कामां कशी करून घेवपाक आयज सुद्दां गव्हर्मेंट सर्वंट बिकॉज ऑफ माय हंबल नेचर म्हाजो स्वभावाक लागून आयज सुद्दां गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा पळय लिपोन म्हाजी कामां करून दिता. No, but he at one side he says he spoke about your roads issue. You spoke about him about his wife trying to contest. So today इथून समजतो इतलं इंटरफेअर जाता आणि this will go. हांव तो म्हणटा तूं हांव एथॉरिटी लिडर न्हू बाबा तेजे कॉन्स्टिट्यूशन इंटरव्यू करपाक मागीर इतले No, I'm not saying त्याच्या कॉन्स्टिट्यूशन तू वच म्हणून I'm saying ना म्हाजे कडेन इतले फंड ना आनी इतलो वचोन तेका वचोन थंयसर वचोन हें करपाचें इतलें ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना पळोवया इवन बिकॉज दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज विथ जेन्ना आग्नेल फर्नांडीस आसलो पळय ते कॉन्स्टिट्युएन्सी जे वॉर्ड मेंबर्स आसा हे फ्रेंड आमचे ते कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फील आमकां येता आनी आमी जाणा वॉट इज द स्टेट ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी टुडे आयज ते शेतांक जर 4 मिशिनां चलता न्हू हेजे वयल्यान तुमी चिंता स्टेट कितें आसतली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12 मिशिनां हार्वेस्टर चलता कालांगुटान फक्त 4 हार्वेस्टर चलता शेतां कितले लायता शेतां फिलिंग कितली केल्या हेजेर तुमी अंदाज घेया शेता काबार इट इज फॉर यू टू अंडरस्टँड No, I want you to tell us. शेता काबार तेच शेतां काबार म्हणून 4 न्हू आणि कोणी केली हां कोणी केली आता ते शेतकरी विचारूंक जाय विचारून बरं Thank you. थँक्यू व्हेरी मच